Just imagine. Congratulations. Congratulations, Sant Andre MLA Vishnu Wagh has finally made his contribution and helped Goa to make its own contribution in sexist comments competition organized on national level. भारताच्या प्रत्येक प्रांतांतल्यान खंयचो ना खंयचो नेतो वा आमदार वा योगी बाबा सॅक्सिस्ट कमेंट दीत आसा आजकाल, पूण गोंयच्यान कोणूच योगदान दिनाशिल्लो तें पळोवन आमच्या सांत आंद्रेच्या MLA विष्णू वाघान अशें कितें म्हटलें की वा गोंयचो अकाउंट ओपन जाल्लो आसा आता. खरं म्हणजे फॅशन शो हा दिगंबरांचा जश्न आहे. खरं दिगंबर म्हणल्यार कोण कोण आसतलो तुमकां? दिगंबर कामत न्ही. खरं म्हणजे फॅशन शो हा दिगंबरांचा जश्न आहे आणि काय झाकायचं यापेक्षा काय दाखवायचं हाच खरा प्रश्न आहे. विष्णू बाप, आपली आपली नजर असता ती. तू म्हणटलो की ग्लास हाफ खाली असा, हांव म्हणटा की ग्लास हाफ भरलेलो असा. पण प्रश्न सगळ्यांच्या आवडीचो असा. प्रश्न सगळ्यांच्या आवडीचो आहे. काय धापलेलं आहे काय? विष्णू बाप, तुमचे फॅशन शो कडच्यान कितें अपेक्षा असतात? वैयक्तिकरित्या आमकां सांगा तुम्ही की तुमचे फॅशन शो कडच्यान कितें अपेक्षा असतात? की स्किम्पी कपडे, अत्यंत भडक असे प्रदर्शन, देह प्रदर्शन. छी, कितले सोज्वळ एक्सपेक्टेशन आसात तुमचे, कितले उच्च विचार आणि कितें ते तुमचे तेजेर कविता आणि मागीर आमचे जाता अत्याचार. आता ह्याच नेटार एक मनान विचार आसा तो तुमी सांगून उडया. आता एक विचार जावन न्ही तुमचो की फॅशन शो मध्ये काम करणारी नटी खासदार बनून संसदेत गेली तेव्हापासून लोकशाही ट्रान्सपरंट झाली. ती उठून उभी राहतात सभागृहात दंगे झाले आणि एकमेकांचे कपडे फेडून बाकीचे खासदारही नंगे झाले. पयलींचे महान विचार, आताचे कितले लहान विचार. तुम्ही फॅशन शो पळोवपाक बी केन्ना वचना तर ओके, फॅशन रिलेटेड कसलो इव्हेंट सुद्दां तुमी अटेंड करिनात दिसता. माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ग्रँड हयात नावाच्या व्हडल्या हॉटेलां 7 स्टार, थंय म्हणल्यार चडशे सदांच जाता, पण हांव थंय केन्नाच वचना. मानले विष्णू बाब, मानले. तुम्ही फॅशन शो पळोवपाक केन्नाच वचना जाल्यार मागीर हें कितें तर? काल निर्णय कशाच हवे मज, कॅलेंडर घ्या हे फॅशन वरती. पाहुनी खेळ हा दिगंबरांचा, नजर भिरभिरती अंग शिरशिरती. उभ्या झोपल्या आडव्या तरुणी, कोऱ्या कोऱ्या पानावरती. फॅशन म्हणजे शरीर सुंदर, खर्च नसतो कधी कपड्यावरती. बॉम्ब कुणी कुणी माल तिला, मी म्हणेन ती लसून आले. पुरे आता ही चावट कविता, नंगे म्हणून पंगे झाले, नंगे म्हणून पंगे झाले. आता आजकाल चलयांचेर जावपी अत्याचाराचेर प्रत्येक जाण आपापले अकलेचे ताळे कित्याक तोडटा ते कळना, ते खबर ना आमकां. कोण म्हणटा चलयांनी आंगार येवपी नराधमाक आपलो भाव म्हणपाचो खंय त्या टायमार. कोण म्हणटा सरस्वती मंत्र म्हणपाचो खंय त्या टायमार. कोण म्हणटा चलयांनी मिरच्यो पावडर घेवन भोंवपाचें खंय 2-2 किलो. आनी कोण म्हणटा चलयांनी 5 उपरांत भायरूच सरचें न्ही, सरले जाल्यार आपल्या पेरंट्स भावा वांगडा बरोबर भायर सरपाचें खंय. कितें चल्लां कितें आमच्या देशान तें सोडा. आतां हेल्पलायन 1091 म्हणून जी स्टार्ट केल्या आमच्या गोंयान, म्हणजे आपातकालीन समयी चलयांनी मदत मागपाक तिचो उपेग करूं येता. चली खंय अशें एका कडेन बसला आनी ताका जर दिसलें की आपल्याक कितें तरी संकट येता जाल्यार तेणी ह्या हेल्पलायनीचे नंबर फोन मारपाचो आनी मदत आफोवपाची. जाल्यार पळया आतां ह्या हेल्पलायनीचो कितें जालां तें. ए बाबा बेबी कोणा रावला गो, लिफ्ट जाई, बसिंगचो स्ट्रायक आयज, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा. हॅलो 109 हेल्पलाईन. येस 1091. हॅलो, आत्ता 2 मवाली चले माझी फकाणां मारून गेल्या. हे हांगाच लागीं आसात, मातशें पुलीस व्हॅन धाडटा. नाव कितें गो तुजें? एक्झॅक्टली लोकेशन सांग. म्हजें नांव शर्मिला आणि लोकेशन 13 डिग्रीज टू नॉर्दर्न हेमिस्फियर ऑफ पणजी सिटी. कितें? म्हणजे हांव गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन आसा. हांव मडगांव दिगंबर कामतीचे शेजारी. तशें जाल्यार तुका पुलिसूच कित्याक? शा कमिशन सुद्दां वाचूंक शकना.
हॅलो म्हणजे मेन घर म्हणजे म्हापसा अंसा भाटान बाई डेली दिसता म्हाका सकाळचो. म्हाका हाय म्हटल्याशिवाय कामाक भायर सरना बाई. ओके 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 बरें सांग आतां आमचे पुलीसमॅन थंय येत जाल्यार तुका कशें वळखपाचें? हांव लांब आसा, गोरे आसा, गोल तोंडाचें आसा, सुंदर आसा. आगो मागीर तुजे खातीर एक बेस्ट सोयरगत आहा मुगो. आमचे न्हू काकीच्या नंडेचो देर आसा श्यामकांत. मॅडम तुम्ही कितें उलयता? हांव हांगा प्रॉब्लेमान आसा खबर आसा. आय एम सो सॉरी. धाडटा पुलीस धाडटा तुका आं. हॅलो हॅलो शर्मिला, आत्तां तुवें फोन केल्लो मुगो पुलीस जाय म्हणून? होय होय 10 मिनटां जालीं फोन केल्ल्याक. कित्याक? नो वी आर जस्ट कन्फर्मिंग. हॅलो तुमची गाडी केन्ना येत? कट केलो. हॅलो हॅलो शर्मिला, तुवें लाडली लक्ष्मीचे स्किमीचे फॉर्म बी भरला गो? पूण ते हांगासर कित्याक लागता आनी तुमची गाडी केन्ना? परत कट केलो. येयली शिस्त गाडी पुलिसांची. अरे अरे खंय वतात? हांव हांगा आसा. ओके फोन केल्लो हेल्प जाय म्हणून तुवेंनूच न्हू तो? हय हय हांव हांगासर उबें आसलें, बसीक रावताले जाल्यार 2 चले म्हाज्या इतले लागीं येवन म्हाजी छेड काडपाक लागले. अगो बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल चूक तुजी आसा. हांगासर एकटे कित्याक उबे रावल्ले बसीक? दुसरे कडेन रावपाचें. दुसरी गजाल, चले हांगार येत जाल्यार सरस्वती मंत्र म्हणपाक जाय, और त्या चल्याक आपलो भाव म्हणपाक जाय. तूं आसाराम बापूचें लेटस्ट स्पीच आयकोंक नासता तुवें? तुका चली म्हणून आपूण कित्याक जन्माक आयले हाचो पश्चाताप जातलो ती स्पीच आयकून. तुका खबर ना आसामाक, दिल्लीक, गोंयान चली म्हणून जन्माक येवप हो व्हडलो एक गुन्यांव आसा म्हणून? घे घे आसाराम बापूची स्पीच आयक, मागीर तुका कळटलें. ही घे पळय. जिन्होंने गलती की शराबी थे. अगर उस कन्या ने सरस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती, तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती गई. अगर घुस भी गई तो 6 शराबी थे, 5 या 6 जो भी थे. भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तो मैं भाई मानती हूँ. 2 को बोलती भैया मैं अबला हूँ, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो. भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती. इतना दुराचार नहीं होता. गलती एक तरफ से नहीं होती. बरें सर, सारकें तुमचें. हांव चली म्हणून जन्माक आयलें, म्हजीच चूक ती. थँक्यू हां. तुमी बसा सर, तुमी बसा. मदतीक फोन केलो व्हडली चूक जाली. इश्टानो तुमी पळयत रावत हां जस्ट इमॅजिन सीझन 2. अरे ही जी हेल्पलायन 109 म्हण लॉन्च केल्या पळय, ती लॉन्च केल्या खरी, पण तिका लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल ना, गाडी कसली ते खबर ना अजून. पुलीस कॉन्स्टेबल कितले आसतले, फर्स्ट एड तितून आसतले काय ना हें खबर ना. म्हणजे तयारी करिनासतना हेल्पलायन लॉन्च केल्या पळय. आतां हें कशें जालां खबर आहा तुमकां, की गाडे काडटात. होमटावन पणजे शारांतले सगळे गाडे काडटात, पण तेंचे रिहॅबिलिटेशनाचे पॅकेज अजून थारायल्ली ना. म्हणजे आतां हें कशें चल्लां सांगू तुमकां, की घरां मोडटा पयलीं पण दुसरी बांदून दिनात. हेजेर आतां हांव विचारतां हें चल्लां कितें ना, म्हाका विचारचेंच पडटलें. अरे हे कितें गाडे काडटा आनी तेंची काय रिहॅबिलिटेशन पॅकेज बी काय ना, डायरेक्ट मागीर तेंकां खंय तुमी तेंकां बसयतले. एक मिनीट. हॅलो मॅडम. परेश उलयता. तुमचो फोटो पळयलो पेपरार. हय ते गाडेकरांचें सांत्वन करतना बी. हे गाडे काडटा पळय तेचेर कोणूच उलोवंक तयार ना. तुमी तरी कितें सांगतले आमकां? म्हाका सांगा, पयलीं मनीस आसता पळय तो आपलें पयलीं घर मोडटा आनी मागीर नवें घर बांदता, काय पयलीं नवें घर बांदता आनी मागीर जुनें आपलें कितें आहा तें घर बीन कितें मोडटा, अशें करता? कशें कितें करप हें? हांव मागीर फोन करता आं, कित्याक मातशें हांगा म्युन्सिपाल्टीन उरलां. आं बरें. इश्टानो आतां घेवया एक बारीकसो विसव, रोखडेंच मेळोया. हेजेर म्हाका एक आजकाल विष्णू वाघाचें खूब आयकपाक लागलां. म्हाका आतां एक अशी सुचपाकशी लागलें, सांस में तेरी सांस की बदबू मुझे बासाई मुझे बास. ब्रेक घ्या एक. जस्ट इमॅजिन